गोवा 365च्या खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. भारतात कॅन्सराच्या दुयेंतींनी 5% वाढ. गोंय लेगीत ह्या आकडेवारीत ना फाटी. वर्साक सापडटात वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर दुयेंती. गोंयभर आयतारा शिवभक्तांनी व्हडा दबाज्यान मनयली शिवजयंती. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आदर्श आणि राजकीय तत्वां पुराय भारतात मानतात लोक. महाराष्ट्राबरोबर गोंयचेरूय शिवाजी महाराजांचो प्रभाव. परवरीच्या आणि पणजेच्या कार्निवाला उपरांत आयज मडगांव रंगलो पारंपारीक कार्निवाल. कार्निवाल फ्लोटात गोंयच्या संस्कृतीचो आणि दायजाचो आस्पाव. उरिल्ली शिल्लक 16,982 कोटी रुपया राज्याक भरपाय दिवपाची परवानगी दिल्या, जीएसटी कावन्सिलान सांगले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. कॅन्सर निर्देशकाच्या व्हिज्युअलायझेशनाचेर लक्ष केंद्रीत करपी ग्लोबॅकोन ह्या प्लॅटफॉर्मात भारतात दर वर्सा कॅन्सराच्या दुयेंतींची संख्या 5% वाडल्या अशें सांगले. गोंय लेगीत ह्या आकडेवारीत फाटी ना. वर्साक वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सराचे दुयेंती हांगा पळोवपाक मेळटात. पळयात. हालींच योग गुरू बाबा रामदेवान राज्यातल्या योग शिबिरांक हाजीर रावतना भारतात कॅन्सराचे दुयेंती वाडपाचें कारण महामारी म्हूण सांगलें. तज्ञ आनी दोतोरांनी हें विधान न्हयकारलें आनी कॅन्सराची वाड ही सामान्य घडणूक अशें सांगलें. Cancer has increased a lot. The cases of this disease have gone up after the COVID-19 pandemic. People have lost their eyesight, their sense of hearing. ग्लोबोकॅनाच्या आकडेवारी प्रमाण 2020 मेरेन भारतात वट्ट 13,24,413 कॅन्सराचे दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार ICMRच्या आकडेवारी प्रमाण 2022 वर्सा वट्ट कॅन्सराचे दुयेंती 14,61,427 आशिल्ले. मजगतीं गोंयांत वर्साक 1,500 ते 1,600 ताजे दुयेंती नोंद जातात आनी गोंयांत लोकसंख्येचेर आदारिल्ली नोंदणी नाशिल्ल्यान हो अदमास आसा. भलायकी तज्ञाच्या म्हणण्या प्रमाण कॅन्सर वाडपाचें कारण Increase in population, 1.5 crore people being added annually, changes in lifestyle, and increased lifespan by 20 years, ushering in hypertension and diabetes. गोवा 365 खातीर हरमन गोम्स, सुभाशीश गोवेकार. जीएसटी कावन्सिलान उरिल्ली शिल्लक 16,982 कोटी रुपया राज्याक भरपाय दिवपाची परवानगी दिल्ल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान हांणी शेनवारा उक्तायले. पळयात. उल्लेख केल्ली रक्कम भरपाय निधीत मेळना तरी वैयक्तीक साधनां वरवीं देय भरपाचे आसात जे वेळार भरून काडटले. गोडाचे जीएसटी 18% वयल्यान 0 ते 5% मेरेन उणो केलो. पेन्सिल शार्पनर 18% ते 12% मेरेन आनी डेटा लॉगरा खातीर 18% ते 0. गोड पेन्सिल शार्पनर आनी डेटा लॉगराचेर उणो जीएसटी. कोळशाक न्हयकार परीक्षित प्रवेश शुल्क, बाजरी, सातले सवाय. शिमिटाचे जीएसटी उणो करपाचो प्रस्ताव अजून येवपाचो आसा. वर्सुकी जीएसटी रिटर्न उसरां दाखल केल्ल्यांक दंड. वर्सुकी कर उसरां भरतल्यांक जातलो दंड. कोड सेवा, गुटखा, पान मसाला, तंबाखू जातले म्हारग. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. परवरीच्या आणि पणजेच्या कार्निवाला उपरांत आता कार्निवाल परेड मडगांव पावलो. सदच्या भशेन किंग मोमोन मडगांव शारांत कार्निवालाचे फुडारपण केले. गोंयच्या संस्कृतीचो आनी दायजांचो आस्पाव ह्या फ्लोटात आशिल्लो. पळयात कांय खीण. सोरतोता कोशेचो उर्बेन उडोन नाचपाचो. किस घेवंक जाता कोणें कोणाचो, कित्याक दीस व्हरतोता कार्नावालाचो. आयज दीस व्हरतोता कोशेचो उर्बेन उडोन नाचपाचो.
किस घेऊंक जाता कोणे कोणाचो कित्याक दीस वर्तवता कार्नावालाचो वर्साक एक पावटी कार्नावाल येता सगळे गोंयकार खोशी जाता गांवांनी मुजगां वाजयता सगलो लोक कार्नावाल गाजयता आयज दीस वर्तवता खोशेचो उर्बेन उडोन नाचपाचो किस घेवंक जाता कोणे कोणाचो कित्याक दीस वर्तवता कार्नावालाचो गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकर, सुभाशीश गोवेकर आणि ओमकार देशप्रभू. आणि आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. छत्रपती शिवाजी महाराज हो फकत महाराष्ट्राचो राज्यकर्तो नाशिल्लो, पुराय भारतांत ताचे आदर्श आनी राजकीय तत्व आजुनूय लोक मानतात. महाराष्ट्रा बरोबर गोंयाचेरूय शिवाजी महाराजाचो प्रभाव आसा. गोंयभर आयतारा शिवभक्तांनी व्हडा दबाज्यान शिवजयंती मनयली. कार्यानदर गोंयभर जाल्ल्या शिवजयंतीचेर आयतारा 19 फोंड्या फर्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती समारोह दबाज्यान मनयलो. सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, योग गुरू रामदेव बाबा, ब्रह्मेशानंद स्वामी, हेर मंत्री आनी मानेस्त हजर आसले. सुरवेक सगळ्या मानेस्तांनी शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक तशेंच उपरांत शिवाजी महाराजाच्या फोटवाक फुलां हार अर्पण करून राजाक मानवंदना दिली. ते भायर ह्या निमतान तरणाट्यांनी सादर केल्ल्या पोवाड्यांनी वाठार गजबजतालो. जाल्यार गोंयच्या सगळ्या किल्ल्यांची दुरुस्त करपाचे उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिले. आयकात. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्ण अभ्यास करण्यासाठी पहिल्या वेळी आपल्या गोपंत राज्यामध्ये म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज चेअर ही युनिव्हर्सिटीमध्ये एस्टॅब्लिश केलेली आहे. त्यामुळे कुठल्याही विद्यार्थ्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजनीतीवरती असेल किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि गोमंतक असेल यावरती जर अभ्यास करायचा असेल तर ती संशोधक चेअर ज्याला म्हणतो आपण, ती चेअर आपण युनिव्हर्सिटीमध्ये एस्टॅब्लिश करू शकलेलो आहे. आज हम सब संकल्पित हो, प्रतिबद्ध हो, या किसी के कोई वंश अलग हो सकता है कुछ मराठा परिवारों से होंगे, हो सकता है कुछ ब्राह्मण परिवारों से होंगे. ये जातियों और वर्गों में ये कोई भेद नहीं किया. छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना से लेकर के उनके साम्राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, भारतवासी, यहाँ तक कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों को भी जो भारत को एकता के सूत्र में बांधने का जो व्यवहारिक प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, जिस दूरदर्शिता के साथ हिंदवी साम्राज्य के उन्होंने नींव डाली, उसी साम्राज्य की जड़ों को सींचने का काम हमारे डॉक्टर सावंत जी कर रहे हैं, हमारे श्रद्धेय मोदी जी कर रहे हैं. अभिनंदन है ऐसे सीएम का, ऐसी पीएम का.
हो कार्यक्रम घडोवपा खातीर हर एक प्रत्येक गोंयच्या प्रत्येक वाठाराचो शिवप्रेमींचो हातभार आसता. सो म्हणून ही आयज ही सदांच एक 15 ते 20 हजार लोकांची उपस्थिती ह्या रॅलीक लागता. मुरगांव किल्ल्याक आपले खाशेलो इतिहासीक दायज आसा, कारण संभाजी महाराज पयले फावट तारू घेवन गोंयचे भोंवडेर हांगा पाविल्लो. मुरगांव किल्ल्याची गिरेस्तकाय आनी संस्कृती दायज आनी इतिहास तिगोवन दवरपा खातीर ताजो जिर्णोद्धार करप हें म्हजें मुखेल प्राधान्य आसा, अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान शिवजयंतीच्या निमतान सांगलें. आयकात. आमकां सगळ्यांक एक गर्वाची गोष्ट कितें हो किल्लो आमच्या मतदारसंघान आसा, आमच्या सड्याच्या भागान आसा आनी आमकां सगळ्यांक दिसता हांगासरल्या सड्याच्या भागाचे हेजे खंय तरी टुरिजम एट्रॅक्शन जावं कित्याक हो सगळ्यांक व्हडलो किल्लो आनी हेचे इतिहासूय भरपूर व्हडले आसा ह्या किल्ल्याचे. सो आयज बरें दिसलें कित्याक आयज सगळे जाण आमचे हांगा येवन सगळ्या सड्याच्या लोकांनी जी हांगा शिवजयंती शिवाजी महाराजाची जी जयंती आयज साजर केल्लेली आसा, एक बरो एक मेसेज धाडलेली आसा. कुलावतंस हिंदवे स्वराज्य संस्थापक राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज के जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी. लास्ट 13 आणि ह्या वर्सा आमचे 14वे वर्स आहे. आम्ही शिवजयंती मनयता आणि अखिल गोमंत क्षत्रिय मराठा समाज याच्या अंडर आम्ही करता, पण आम्ही सगळ्या समाजांचे जे आमचे हे आसा भावबंधू आसा तांकां आम्ही हांगासर आफोवन ही शिवजयंती हांगासर करता. शिवाजी महाराजांची आज जयंती 50 वर्षाच्या कालामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या पद्धतीनं राज्य चालवलं, ज्या पद्धतीने सगळ्या मावळ्यांना घेऊन विविध प्रकारे गड निर्माण केले आणि केवळ गट निर्माण केले नाहीत आणि गट निर्माण केले नाहीत म्हणून अतिशय उत्कृष्ट राज्यकारभार चालवला असं माझं तरी प्रामाणिक मत आहे. जाल्यार मांद्रे सावंतवाड्यार शिवजयंतीच्या निमतान छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो उबारलो. पळयात काय खीण. आज प्रथमतः प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये सावंतवाडा गावडेवाडा या प्रभागामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मोत्सवाप्रित्यर्थ आज या इथे आम्ही शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केलेली आहे. सावंत सरपंच आमचे यांनी अवघ्या 2 दिवसात इथे सर्व आयोजन करून हे बांधकाम करून काही क्षणातच हे मूर्तीचं प्रतिष्ठापन केलेलं आहे शिवाजी महाराजांचं आहे. शिवाजी महाराजांबद्दल बोलायचं झालं तर भरपूर आहे, पण त्यांचे गुण म्हणा, त्यांची कौशल्य म्हणा, राज्य करण्याची पद्धत म्हणा, त्यांचं अष्टप्रधान मंडळातील सगळे म्हणा, तर या सर्वांचं त्यांचा आदर्श जो आहे तो आमच्या सर्व नागरिकांना, मुलांना तसंच महिलांना हा मिळणारच आहे. मजगती शिवजयंती निमतान पालये पेडण्या वाठारात श्री लिंगेश्वर मंडळान माणकुल्या भुरग्यां खातीर फॅन्सी ड्रेस सर्त घडोवन हाडली. हे कार्यावळीक आमदार जी तारोलकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. पळयात. ह्याच्या पुढे सुद्धा आम्ही असेच कार्यक्रम मोठे प्रोत्साहन मिळालं. आयजची पिढी आमची लहान लहान भुरगीं आहा तांकां आमकां सांगल्या प्रमाणे तांकां शिकवण घालूंक जाय की आवय बापायक कसो रिस्पेक्ट दिवप ह्यो शिवाजी महाराजा कडल्यान शिकपाची गरज आहा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, संदीप कामुलकर, हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक बिसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन इकॉनॉमिक टायम्स ग्लोबल बिझनेस समीट 2023च्या 7व्या जोडणीक संबोधीत केले. तातूंत तांणी फाटल्या 2 वर्सांत भारताची वाड कशी जाल्या हाचेर उजवाड घालो.
महामारी मुखार भारताचे बळगे आनी हालींच तुर्किस्तान सिरिया भूंयकापांत भारतान दिल्ल्या मदतीची तांणी तोखणाय केली. ते भायर भारतांतल्या गरीब समाजाच्या बरेपणाचेर केंद्राची पद्दतीन ताणें नोंद केली. पळयात. हमारी सरकार अभी तक अलग अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है. 28 लाख करोड़. अब आप सोचिए, राजीव गांधी जी ने जो कहा था उसी बात को मैं आज के साथ जोड़ूं तो 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता वाली बात को पकड़ूं तो 85% यानी कि 24 लाख करोड़ ये रकम किसी के जेब में चली गई होती, किसी ने लूट लिया होता, रफा दफा हो गई होती और सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए गरीब के पास पहुंचा होता. लेकिन चूंकि मैंने रीइमेजिन किया, डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी, आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते हैं. ये है रीइमेजिन. साथियों, कभी नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है. मैं ये पंडित नेहरू जी की बात कर रहा हूं. कितने साल पहले की होगी आप अंदाज कर सकते हैं. मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई. और इस वजह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा. 2014 में जब हमें सेवा करने का अवसर मिला तो देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 40% से भी कम था. जब हम आए उस समय 40% से भी कम था. हमने इतने कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया. आज देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 100% तक पहुंच गया है. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. रेव्हरंड फादर सेबास्तियो मास्करन्साची बडोद्याच्या डायसोशनाचा फुडलो बिशप म्हणून नेमणूक केल्या. शेनवारा गुजरातांतल्या बडोदरा हांगाच्या रोजरी हायस्कूल ग्राउंडाचेर सादर केल्ल्या एपिस्कोपल कॉन्सक्रेशनात तेची बिशप म्हणून नेमणूक जाली. पळयात. मुंबय आर्च डायओसिसचो आर्च बिशप, ताचो ऑस्वाल्ड कार्डिनल ग्रासियस आनी फिलिप नेरी कार्डिनल फेरो हे मुखेल कॉन्सिक्रेटर आशिल्ले. एपिस्कोपल कॉन्सिक्रेटरांत 22 बिशप, सुमार 330 ते 350 पाद्री, सुमार 400 ते 500 सिस्टर आनी 7000 ते 8000 भावार्थी हाजीर आशिल्ले. तशेंच गोंय राज्यांतले प्रतिनिधी, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोय, महसूल आनी सामान्य प्रशासन सचिव संदीप जैक हाजीर आशिल्ले. फादर सेबास्तियो मास्करनास हो बडोदाच्या डायओसिसचो 4थो बिशप आनी सोसायटी ऑफ सेंट फ्रांसिस झेवियराचो वांगडी, जाका पिलर फादर अशेंय म्हणटात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. फाटल्या कांय दिसांच्या सेगीत गरमे उपरांत फुडल्या कांय दिसांक परतून थंडी अनुभवपाक मेळटली. पूण परतून गरमी वाडपाची आशिल्ल्यान शीतळ हवामानाचो स्वाद थोडेच दीस उरतलो. पळयात. फुडल्या 4 दिसांक उण्या तापमानात 2 डिग्रीन उणाव जाणवतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. सोमारा चडावत तापमान परतून वाडचे पयलीं तातूंत 1 ते 2 डिग्रीन उणाव जाणवतलो. जाल्यार कांय कडेन फांतोडेर दव आनी धुके पळोवपाक मेळटले. फुडल्या 4 दिसांक उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन उणाव, चडावत तापमानात जातलो उणाव.
20 आणि 21 तारखेक वाडटले चढावत तापमान. फातोडेर कांय कडेन दव धुके. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.